This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. चौथीच्या खाशेले कार्यावळीन आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक मनापासून येवकार. तशेंच आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक चौथीची खूप खूप परबी. जशी चौथ लागीं पावता तशें चौथीच्या तयारेक नीट येता. सगळ्यांना आपल्या ऐपती प्रमाणे आणि आपल्या उमेदी प्रमाणे चौथीच्या तयारेक लागतात. घराची साफसफाई, सजावट तशेंच खाणां करपाक सगळे जाण वांटेकार जातात. तातूंत सगळ्यांक चड बोवाळ आसता तो आमकां बायलांक वेगवेगळी तरेची खाणां करपाची. अशें म्हणटात की गणपती बाप्पाक लाडू, मोदक आनी नेवऱ्यो खूब आवडटा. म्हणूनच आमी मनापासून ह्यो सगळ्यो तयारी करतात. आतां अशें जालां की बायलांक चडसो वेळ मेळना. ताका लागून चडश्यो बायल्यो हे सगळे खाण विकत घेवपाक प्रिफर करतात. ताका लागून खुबश्यो बायल्यो अश्यो आसात ज्यो पारंपारीक तरेची खाणां आपल्या घरा पासूनच करतात. तशेंच खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात जे आपल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वरवीं वेगवेगळी ही खाणां तयार करतात आनी वेगवेगळ्या सुपर मार्केटान किंवा बाजारान सप्लाय करतात. हे सगळ्यां खातीर खूब सोयीस्कर पडटा. तर आज आमी आयला कोल्लीम हांगासर आनी आमचो आयचो सेल्फ हेल्प ग्रूप जो आसा भरारी सेल्फ हेल्प ग्रूप तांचे कडेन आमी काय खाणां करूंक शिकतलीं. तशेंच जाणून घेतली मार्केटींग कशें करतात, पॅकेजींग कशें करतात ते खुबशें कितें शिकपाक मेळटलें आमकां हांगासर. आनी चवथीच्या बोवाळान आमी अशी हीच उमेद घेवन आमी फुडें वचुया आनी वेगवेगळे पदार्थ करपाक ट्राय करुया. खरें म्हणल्यार जेन्ना हांगासर पॅन्डेमीक सुरू जालो आनी लॉकडावन आशिल्लो तेन्ना कोणाक खबर नाशिल्लें की लॉकडावन कितलो एक्सटेंड जातलो. आनी तेन्ना सुरवातेक सगळ्यांना कितें ना कितें घरांतल्यान आपूण कितें ना कितें करपाक लागली. खुबशे लोकां केक्स करपाक लागली, खुबशे लोकांनी अशी वेगवेगळी खाणां करपाक लागली. पण होच जेन्ना लॉकडावन वाडलो तेन्ना हेच तांचो टॅलंट, ही जी खाणां करपाची तांची उमेद आशिल्ली ती आज वेवसायान बदलला. खुबशे जाणां वेवसाय करता आनी आज तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक घरांतली बायल कितें ना कितें करून आज आपल्या घराक हातभार लायता. हीच चवथीची उमेद घेवन आनी गणपती बाप्पा कडेन मागून की सगळ्यांक सूख समृद्धी आनी बरें आरोग्य दिवचें हेच मागून आमी आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. मेळुया आमी भरारी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आनी जाणून घेवया तांची मार्केटींग स्ट्रॅटेजीज आनी ती कसली खाणां करतात ती. मी भरारी सेल्फ हेल्प ग्रुपची प्रेसिडेंट अनुराधा कुलकर्णी प्रुडंट मीडियाचे स्वागत करते. थँक्यू. अनुराधा, तुमच्या ग्रुपान कितले मेंबर्स आसा? आमचे एकूण 12 मेंबर्स आसा. ओके. आनी सगळ्यांचे वेगवेगळे खाणां करपाचे आसता की एकेच तरेचे करतात तुमी? ना, सगळे कोण गव्हाचे चिवडा करता, कोण चकली करता, कोण अनारसे करता, नेवरी करता. नेवरीन पण 2 प्रकार आसा. एक तुमचे तिखट नेवरी करता आनी एक गोडाचे नेवरी करता. ओके. सो चवथ आयली काय ना किंवा खंयचो सण येतकच तुमकां चड डिमांड बी असो आसता ऑर्डर. आनी आमी पयलीं केन्नाच करून दवरना. जेन्ना ऑर्डरी येता तेन्ना आमी करून दिता. फ्रेश सगळे आमचे आसता. सो भरारी सेल्फ हेल्प ग्रूप हांच्या बरोबर आयचे आमी खाणां पळोवया कितें करतात ती. आदल्या तेंपार जेन्ना चवथ म्हणली काय ना घरातली सगळी एकत्र कुटुंब जे आसताले ते एकठांय येताली आनी वेगवेगळे खाणां करपाक बसताली. हांगासर तुमी पळोवंक शकता म्हाका हो तोच फील येता जेन्ना म्हाज्या भुरगेपणान म्हाज्या घरातली सगळीं एकठांय येताली आनी नेवऱ्यो, लाडू अशे वेगवेगळे खाणां करतालीं. आनी ताच्या पळय धाकटी भुरगीं आमी अशीच बसतालीं, तशेंच धाकटे बाय बसला थंय. आनी हांगासर भरारी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची सगळ्यो बायल्यो हांगा बसल्या. हांगासर म्हाज्या बरोबर आसा, तुमचें नांव सांगा. विनया कलंगुटकर. विनया कलंगुटकर. आनी तिणे खंय हांगासरले जे नेवऱ्यो करता तेजें सारण केलां आनी हे तिखट नेवऱ्यो न्ही? हे तिखट नेवऱ्यो. आनी कसल्या प्रकारचे तुमी करता? हांव पिठ्याचे करता, मुगाचे बी करता आनी आपले अशेच रव्याचे बी करता. ओके. तुमकां अशें कितें प्रशिक्षण बी दिल्लें हे करपाक की आपापल्याच तरेन तुमकां येतालें तशें करता? हांव म्हाज्या आई कडल्यानूच शिकलां. आई करताली अशी पयलीं. त्या आई कडल्यान हांव सगळें शिकून घेतलां आनी तिजेच कडल्यान हांव कितले तेंप जालो पयलींसूनच हांव करता. आनी आतां म्हाका कितें जालां, आतां हांगा येयल्या ऑर्डरी येवपाक लागल्या आनी ऑर्डरींनी हांव करता. आनी तुमी हांकां सगळ्यांक शिकयला करपाक? ही करता, हय ती दाखयला तांकां. ओके. तुमी आतां जेन्ना करतात पळय सगळे नेवऱ्यो बी तेन्ना मागीर तुमचें कशें कितें आसता? म्हणजे तुमी आतां ग्रुपान केलें काय ना मागीर तुमचें मार्केटींग म्हणा किंवा तुमचें प्रॉफीट शेअरिंग किंवा सगळें साहित्य हाडपाचें तुमी कशें मॅनेज करतात? आमी अशें सगळे हेतून हे काडलेले आसा न्ही पयशे, तातूनच आमी करून हाडटात आनी ते आमी
शेअर करता आनी करतात सगळे. ओके, म्हणजे मागीर तुमचे विकले केन्ना प्रॉफिट शेअरिंग मागीर तुमचे तशें तशें करता. ओके, आता तुम्ही हे जे सारण केलां, आमी म्हणटात की गणपती बाप्पाच्या आवडीच्यो नेवऱ्यो म्हणटात, आणि हांगासर तर नेवऱ्यांनी आतां वेगवेगळे प्रकार चल्ला. तशें हेंच्यांनी सांगलें की मुगाचे नेवऱ्यो करतात, सोयेच्यो नेवऱ्यो करतात, हांगा तिखट नेवऱ्यो केल्या. सो हेका साहित्य आमी ते कितें कितें घातलां हे जे सारण करपाक, ते आमी एक थोडक्यात जाणून घेवया हांच्या कडल्यान. तर ताका नाल्ल लागला, गोड लागला, मागीर तीळ घातल्या, मागीर वेलची घातल्या, मागीर आपले खिसमीस घातल्या, मागीर आमी काजूच्यो बियो घातल्या, आनी ते पयलीं नाल्ल आनी गोड घालून हें केलां, आपले पंचखाज करता पळय तशीच करून घेतल्या, आनी नंतर ते सगळें घातलां भितर. आणि जे पाती आसता ते मैद्याची, आनी ती पाती आहा ती मैदा. हय. जशें पातळ लाटून आमी सारण भरून सच्या भशेनचे नेवऱ्यो करतात, आणि ह्यो म्हाका दिसता धाकट्यो धाकट्यो तशें तुमी करतात. नेवऱ्यो ल्हान ल्हानूच करच्यो पडटा, कित्याक तिखट आसा म्हणून. कित्याक सारणय भितर चड भरिना, एकच चमच्या वयर सारण घालिना, ते तिखट आसा. तिखट ना तिखट ना, तिखट गोड सगळें मिक्स. तर हांगासर तुमी पळोवंक शकता जी सगळी जी ही खाणां करतात ती सगळे नॉर्म्स पाळून सारके प्रिकॉशन्स घेवन म्हणजे व्यवस्थीत तरेन ती करतात. प्रॉपर मास्क घातल्या तेंच्यांनी, कॅप्स घातल्या, आणि सगळे सॅनिटायज बी सगळे हात बीत करून ती हे करतात. आणि म्हाका दिसता वॅक्सिनेशनूय सगळ्यांनी घेतला आसतलें. हय, सगळ्यांनी वॅक्सिनेशनूय घेतला, आणि हायजिनीक अशे जाग्याचेर ती करतात. सो तुमकां एक प्रॉपर जे खाण जाय ते तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलें, प्रॉपरली तुमच्या घरा पर्यंत पावतलें. वो आशिल्लो तिखट नेवरांचो एक पदार्थ. आणि वो आतां आमी पळोवया हांगासर आमच्या बरोबर पद्मिनी घाडगे बसल्या, आणि ती आमकां सांगतली की ती रव्याचे लाडू हांगा करता आणि तशेंच बेसन लाडू करता. सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हे लाडू ती कशे करतात आणि कशे ते विकतात, किंवा ते साहित्य कोण करता मेन. हे आता मेन जे लाडू आसा ते कोण करता, जे मिश्रण. हे रवा दोन प्रकारचे रव्याचे लाडू बनतात. एक पाकातूनही बनतात आणि तुपामधून पण बनतात. हां, तर रवा भाजून घ्यायचा, आणि पाक जर असेल तर 1 किलो रवा असेल तर गोड असेल तर 3 पावशेर म्हणजे 750 ग्राम साखर घालायची,
आणि कमी गोड असेल तर थोडं कमी, जसं आवडेल असं बनवायचं आणि आपल्याला हवं ते ड्रायफ्रूट टाकायचं आणि हे पाकाचं. प्युअर घी वापरतात की नॉर्मल? जसे ऑर्डर येईल तसे ऑर्डरप्रमाणे. आणि ह्याचे मेन जे आता हे मिश्रण असतं ते कोण तयार करतं तुमच्यापैकी? म्हणजे एकूच व्यक्ती कोण करता की कोणीही तयार करतात? असं सांगितल्यानंतर कोणीही तयार कोणीही करतं. करतं. हां, सगळे मिळून तयार करतात. एकूच असतात की एकच. टेस्ट वेगवेगळी बदलतात? नाही टेस्ट एकच असतं. हां, म्हणजे एकच तुम्ही वरून बोलला की इथलेच मेजरमेंट्स मेजरमेंटनच सगळ्यांच्या एकच तऱ्हेचे एकच पद्धती एकच आणि त्यांना करपाचे असतं त्यांना तुम्ही सगळे एकत्र येऊन असेच करून घेतात. सगळेजण एकत्र मिळून करतो. बेसन जे लाडू आहेत ना तर ते तुपामधूनच बनले जातात, ते पाकातून बनत नाहीत, ते तुपामधूनच. आणि ते बेसन भाजून घ्यायचं असतं आणि भाजल्यानंतर त्याचं पण प्रमाण 1 किलो चणा डाळ भाजून आपण पीठ घेतलं ना तर 750 ग्राम साखर किंवा त्याच्यापेक्षाही आपल्याला कमी गोड हवे असेल तर कमी साखर टाकायची आणि तूप टाकायचं, ड्रायफ्रूट आणि बांधून घ्यायची. मग ही तयारी करायला किती दिवस लागतात? जास्त किती दिवस आधी तुम्ही हे करतात? आता गणपती आले, आताची चतुर्थी आली ना तर एक 4-5 दिवस अगोदर तयारी करतात. आणि मग हे आता विकायला वगैरे सुपर मार्केट्समध्ये डिमांड असतो की तुम्ही बाजारात तुम्ही घेऊन जातात? कसं काय असतं मार्केटिंग? नाही, हे ऑर्डरप्रमाणेच आम्ही बनवतो. असे ह्याच्यावरती टाकतात, व्हॉट्सअपवरती. हां, मग जशी ऑर्डर येते तसं बनवून देतो. सो अशात आम्ही हे लाडवाचो प्रकार पहिले एक हांगासर दाखयले आमकां रव्याचे लाडू आणि बेसन लाडू. हांगा तिखट नेवऱ्यो अनेक प्रकार आसा. तो हांगासर एक डिफरंट तरेचो चिवडो करता. तो चिवडो आमी कसो करता तो पळोवया. आनी त्या चिवड्याकूय चड डिमांड आसा म्हणून सांगता ते. तो कसलो प्रकार तो पळोवया. भरारी सेल्फ हेल्प ग्रुपची मेंबर तनुजा आणि अमृता म्हज्या बरोबर आसा. आणि हांगासर आमी पळोवंक शकता ती हांगा चिवडो पॅकेजींग केला तेंच्यांनी हांगासर. आणि चिवडो कसलो तो विचारूया तेका, कित्याक कितें तरी वेगळो तरेचो चिवडो दिसता. चिवडा हा गव्हाचा आहे, न्यूट्रिशियस बेस. त्याच्यामध्ये गहू आहे मेन सोर्स आणि बटाट्याचे चिप्स आहे, शेंगदाणे, डाळे वगैरे आहे आणि मसाले मिक्स करून. गव्हाला इनिशियली प्रोसेस केलेली असते. एक 4-5 दिवस त्यांना पाण्यात घालून त्यांना शिजवून मग ड्राय फॉर्ममध्ये स्टोअर केलेले असतात आणि ज्या प्रकारे ऑर्डर आली त्यावेळेस बनवून पॅकेजिंग करून देतो. ॲज अ हाफ kg, 1 kg, 100 ग्रॅम लाईक दॅट. ओके. आता हे गव आसा ते तुम्ही हे गव जे आसा हे फुलोवन घेतला का तेलान काढला, कितें केलं? नाही, तेलात नाही, त्याच्यात तेल खूप कमी आहे. ॲक्च्युली गहूसाठी तेल वापरलंच नाही आहे. गहू पहिले पाण्यामध्ये भिजत घातले एक 4-5 दिवस आणि नंतर त्याला शिजवले. शिजवताना सॉल्ट वगैरे घातला आणि त्याच्यानंतर त्याला ड्राय केले. सनलाईटमध्ये ड्राय करून ठेवतात आणि नंतर मग ते पाहिजे तेव्हा त्याला कढईमध्ये थोडे टाकायचे, त्याच्यात सॉल्टमध्ये टाकून, सॉल्ट म्हणजे गरम करायचं आणि त्याच्यात टाकून मग ते मिक्स करत सारखं मिक्स करून मग ते आपोआप फुटतं. आज लाईक शेंगदाणे जसे भाजतो ना, खारे शेंगदाणे जसे बनवतो ना, त्या पद्धतीने ते गहू मग ते फुलतात. त्याच्यात ऑइल नाही आणि फक्त वेपर्स वगैरे आणि शेंगदाणे वगैरे टेस्ट, थोडे मसाले वगैरे ऑइलमध्ये हे केलेलं. मेन थिंग की हे न्यूट्रिशियस आहे आणि ऑइल खूप कमी आहे. ओके. आणि महाराष्ट्रीयन हो, महाराष्ट्रीयन टाईप आहे स्पेशली.
ते लेबलिंग जेन्ना हेका करता तेन्ना हेका कितें गव्हाचो चिवडोच म्हणून विकता तुमी? वीट ग्रेन चिवडा. आणि हे जे आसा ते कितले दीस क्रिस्पी कितले दीस उरता? 1-2 महिने तसंच राहतं एकदम. हो, एअरटाईट बॅगमध्ये 2 महिने राहू शकतं. जेन्ना आमी भितर सरली तेन्ना हो चिवडो थंय आशिल्लो आनी आमी रोखडोच खावन पळयलो आनी लिटली हेची टेस्ट खूब बरी आसा, म्हणजे क्रिस्पीनस आसा आनी म्हाका कळूंक नाशिल्लो की हो गव्हाचो चिवडो म्हणून. जेन्ना हेंच्यांनी सांगलें तेन्ना कळ्ळें हे गव्हाचो चिवडो आनी गव्हाचो आशिल्ल्या कारणान ते म्हणटा तशें न्युट्रिशियस असो चिवडो आसा. सो चवथी कडेन जेन्ना आमच्या घरान सयरी येतली तेन्ना हो सर्व करपाक बेस्ट, कित्याक कितें तरी डिफरंट अशें तुमकां एक वरायटी मेळटली ही जी सहजपणे मेळना खंयसर. भरारी सेल्फ हेल्प ग्रुपची प्रेसिडेंट अनुराधा कुलकर्णी आमच्या बरोबर आसा, जी स्वता भरपूर ऑर्डर्स घेता. तशीच ती खुबशा बायलांक ट्रेनिंग दिता, प्रशिक्षण दिता. तशेंच तिची कितें ना कितें एक्टिविटी चालूच आसता आनी आज ती आमकां हांगासर एक पदार्थ दाखयतली. चडसो महाराष्ट्रीयन पदार्थ आनी हे खाण चडशे दिवाळीक चवथीक हे चडशा घरांनी आसतातूच. मागीर गोंयान तुका ह्या अनारसेंक कितें हें आसा, डिमांड कसो आसा? पयलीं गोव्यान कोणाक चड खबर नाशिल्लें. खरें आमी 1-2 फावटी सांगितलें की अशें ह्याचे गूळ केमिकल नसलेलो गूळ आमी यूज करता आनी तांदूळ हे सांगून तेंचे हे जालें. मागीर सुरवातीक कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो? पयलीं तितलो नाशिल्लें खरें, लोकांक एक फावटी टेस्ट कळ्ळी त्याच्या मागीर ऑर्डरी सुरू जाल्यो. मागीर आतां भरपूर ऑर्डर्स जाता, आतां ऑर्डरी येताच. ओके. हेतून हो प्रकार आमी खूब फावटी आयकला की मातसो थोडी म्हणटात की झटपट असो जायना, खूब कामाचो, खूब वेळ वता भितर. हां, कशें म्हणल्यार तेची तांदळाची भिजोवपाची प्रोसेस आसता, पीठ करपाची प्रोसेस आसता. ती प्रोसेस म्हणल्यार पयलीं तांदूळ तुमकां 3 ते 4 दीस भिजवून दवरूं जाय. मागीर ते सुकूं जाय आनी चड पण सुकून फायदो ना तेचो. परफेक्ट तेचे सुकोवपाचे हे आसता स्ट्रक्चर कशें. आनी मागीर मागीर ते गूळ तेच्यातून ह्याचे गूळ घालता ऑर्गॅनिक. कितें हितून येता? तांदूळ, गोड आनी तूप आसता. दोनूच तांदूळ आनी गोडूच का आनी कितें घालता भितर? तांदूळ, गोड आनी तूप, तीनच वस्तू. ओके. सो हाजो तुवें बॅटर तयार करून दवरला हो तो वांटून घेवन. सो तांदूळ 1-3 दीस भिजून सुकत घालून मागीर ते वांटपाचे आनी गुळा बरोबर वांटपाचे काय गुळा बरोबर ना, मागीर गूळ मिक्स करता आमी गरम ना, सुकेच. सो हांगासर अनारसेचे ऑलरेडी हांगासर हे केला वाटण, म्हणजे ती बॅटर जो आसता तो रेडी केला हांगासर आनी हे फ्राय आमी तुपान करतात, रायट? करेक्ट. ओके. सो मेन हेचे आसा ते तूप. सो तुपान आमी फ्राय करतली आनी ताचे वयर तो खसखस ताची एक डिफरंटूच टेस्ट आसता. तो खसखसूय हांगासर दवरला आमी. सो हे अनुराधा आमकां करून दाखयतले आनी आमी मागीर पळोवया तो डिमांड कितें आसता, मार्केटींग कशी ते विचारून घेवया. सो अनुराधा कडल्यान आमी हे शिकून घेवया पयलीं अनारसे. आनी अनारशाक आनीक अशी एक गजाल आसा ती म्हणजे तुमचे अनारशे हसले तर बरे नाहीतर फसले अशें सगळ्यांक जमता तशें ना. हसले की फसले म्हणल्यार कितें कळूंक ना म्हाका. ते बरे झाले तर ते हसले म्हणटा, म्हणजे ते तेलान घातल्यावर मातशी क्रिस्पी कशी जाता, नाजाल्यार पसरता पण एक अनुराधा तुका ह्या फूड बिझनेसान कितली वर्सां जाली आसा? आतां म्हाका दिसता 12 वर्सां तरी जाली. आणि कितल्या लेडीजांक ट्रेन केला आतापर्यंत? आतापर्यंत हजारो झाले असतील. सेल्फ हेल्प ग्रुप जवळ जवळ 350च्या वयर झाले माझे. सो अनुराधाक चडशी सगळ्योच बायलो गोंयांतली वळखतात आनी तेणें केल्ले पदार्थ म्हणजे खाणूय जे सगळ्यांनी खूब जाणांनी टेस्ट केला आसतले. सो डेफिनेटली ऑर्डर्सूय ताका तशी येता. सो अनारसी आमी हो प्रकार पळोवया तो कशें करता ते.
अनुराधान केल्ले अनारसे हासले म्हणून आमी ताजे कडल्यान आनी एक खाण करून शिकतात. ते आसा सगळ्यांची आवडटी अशी चकरी. म्हाका चकरी ल्हान ते व्हडल्यान सगळ्यांक आवडटा चकरी करपाक आनी खावपाक. सो हांगासर अनुराधा चकरी शिकयतले आनी ती भाजण्याची. सो ही भाजण्याची पारंपारीक अशी चकरी न्ही ही. सो तातूंत कितें कितें तूं घातलां? तातूंत तांदूळ, हरभऱ्याची डाळ, उडीद डाळ आणि मुगाची डाळ इतलेच भिजून म्हणजे ते धुवून सगळे वाळवून मागीर भाजपाचे भाजून मागीर हे दळून मिरची पावडर, धने पावडर, जिरे पावडर, ओवा, तीळ सगळे पावडर ना ओवा तीळ तसेच घालता. तिखट मीठ हिंग सगळे आम्ही मागीर घालता. पण आता तुमचे सगळ्यांचे प्रमाण ठरलेले आसा की हो तुजी स्टायल चकरी काय तेंची वेगळी अशी आसा की सगळ्यांची एकूच तरेची आसा? आता हांव करता ती ह्याची करता भाजणीची. बाकीची कोण गोवन स्टाईल पण करता आमच्या ग्रुपान. त्यांचे वेगळे टाईप आसा गोवन. जशी कोणाची ऑर्डर येता तशी म्हणजे कोणी भाजणीचे मागितले तर हांव करून दिता आणि कोणी गोवन स्टाईल जाय जाल्यार दुसरी एक आसा आमच्या ग्रुपान. ते आमी एक 4-5 लोक मिळून करता. आणि आता ही चकरी तू करता पळय तांचे रेट्स कशे कितें आसता तुमचे मागीर? चकलीचे माझे रेट आसा ते 150 रुपया. 150 रुपया कितें? 150 रुपयाक पाव किलो अशें. आणि बाकीचे लाडू किंवा आणि कितें करता तुमी तांचे कितें? अनारसे आसा ते 200 ग्रामाक 150. लाडू आसा ते 100 रुपये किलो आसा बेसनचे हेचे अशे वेगवेगळे. आणि ऑर्डर्स कशे येत आसता काय कितें? येत आसता आमकां. आतां फेस्टिवल सुरू आसता आनी आतां कशें जाला घरान कोणाक टायम मेळना सारकें. त्यामुळे च्या बरोबर कितें कुरकुरीत पावसाच्या दिसान जाय पडटा न्ही घेता लोक ऑर्डरी. ओके. सो हांगासर आतां भाजणीची चकरी करतली. तेणे तुमकां तेजें साहित्य कितें कितें सांगलें. ते पावडर करून घेतला तेजे ते मळून घेतला आणि हांगासर आतां ऑलरेडी चकऱ्यान आमी घातला आणि चकरी आतां करता ते. आता आमी पळोवंक वचत जाल्यार खूब तरेच्यो चकऱ्यो करतात. तातूंत इन्स्टंट चकऱ्यो सुद्दां असो प्रकार आयला. पण डेफिनेट टेस्ट सगळ्यांची वेगवेगळी आसा. जितली तुमी मेहनत घेतली आनी जितले साहित्य भितर वतले तितलेच चकरी टेस्टी जाता. पण तुमकां हे सगळें मार्केटिंग करतना किंवा हे सगळो जे तुमी बिझनस करतात हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे वरवीं तर तुमकां कितें डिफिकल्टीज फेस अशें केन्ना करचे पडटात? जातात तशें केन्ना कोण पयले दीस ऑर्डर दिता आनी दुसरे दीस रोखडे जाय म्हणटा अशें थोडं हे होतं. तरी कशी ऑर्डर असेल तशी आम्ही देऊ शकतो त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. ते जे हांगासर खाण हांवें टेस्ट करून पळयला खरेंच एकदम रुचीक आसा, क्रिस्पी आसा आणि मेन म्हणल्यार एकदम हायजिनीक अशा कंडिशनान तेंच्यांनी केला. सगळे प्रिकॉशन्स घेवन आणि व्यवस्थितपणे ते करतात आणि ॲक्च्युली तुमी सांगता टेस्ट व्हेरी गुड. अशा प्रकारे आम्ही चकली करून चकलीच्या अर्धा किलोचे पॅकेट्स करता आणि अर्धा किलो पॅकेटमध्ये जवळजवळ 30 ते 35 तरी येऊ शकतात. चवथीच्या निमतान घेतिल्ल्या आजच्या कार्यावळीन भरारी ग्रूप कडल्यान आमकां आजचे वेगवेगळे पदार्थ करूंक शिकपाक मेळ्ळे. तशेंच जाणून घेवपाक मेळ्ळें हे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा हे कशें मार्केटिंग करतात, कशे तांचे एकठांय येवन ही वेगवेगळे वेवसाय करतात. सो आज हे वेगवेगळे पदार्थ तुमी पळयले. सो तुमकां जर घरान करपाक हे पदार्थ शक्य ना जाल्यार तुमी वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान हे सगळे वेगवेगळे खाणां घेवं शकतात. तशेंच
तुमच्या घरान जर तुमकां करपाची इच्छा आसा जाल्यार तुमी कळा आसतली रेसिपीज कश्यो त्यो. सो मुद्दम हे ट्राय करून पळयात आनी मनापासून देव बरें करूं म्हणटा भरारी ग्रुपच्या सगळ्या मेंबर्सचे ज्यांच्यांनी वेळान वेळ काडून आमकां हे सगळे खाणां दाखयली. सो गणपती बाप्पाक खुश करपाक हे खाणां मुद्दम करून घेयात आनी येणाऱ्या सैरांगूय दियात. सगळ्यांना भरारी ग्रुप तर्फे गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. चवथीच्या निमतान प्रुडंटाचे तुमकां वेगवेगळे कार्यावळी पळोवपाक मेळटले. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.